नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. दिल्लीन रेसलर्स एकठांय जमले, तांणी निदर्शनां केलीं, तांणी आंदोलन चलयलें आनी ह्या प्रश्नाचेर देशाचें सगळें लक्ष ताणें वेधलें. हो म्हत्वाचो प्रश्न आशिल्लो तो असो की अशे तरेचे जे स्पोर्ट्स पर्सन्स आसात, विशेषतः बायलो, तांचे कशे तरेन तांचे कडेन पळयतात, तांची सुरक्षा कशी आसता, तांकां एब्यूज करतात काय कितें. आनीक ह्या प्रश्नाचेर देशभर जेन्ना चर्चा जाता तेन्ना आमी गोंयांतय अशे तरेची चर्चा करप स्वाभावीक आसा. आज आमच्या स्टुडियोन 3 मानेस्त आसात, तांची हांव वळख करून दिता. आमचे मदीं एल्वीस बाब गोम्स, आमचे मदीं आसात मलिसा सिमोयश आनी आमचे मदीं आसात संदीप हेबळे. हे तिगूय जाण स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स आनीक वेगळ्या खेळा कडेन संबंदीत आसात. एल्वीस तर स्पोर्ट्सान, विशेषतः फुटबॉलान भितर कितलींशीं वर्सां काम करतालो आनी स्वता हेबळे बाब ऑलिंपीक एसोसिएशनान आसा आनी सिमोयशी बी स्पोर्ट्सा कडेन संबंदीत आसा. ताका लागून म्हाका दिसता की तांची मतां ह्या संदर्भात खूब म्हत्वाची आसात. हांव सुरवेक तुमकां विशय सांगलाच, म्हाका थोडे भितर तुमी तुमची मतां म्हणचे आनी मागीर आमी चर्चेक सुरवात करया. एल्वीस बाब, तूं सुरवातेक. हे अशें आयसोलेशनान जावना, अशे कांय प्रकार घडटात, सगळ्या डिसिप्लिनांनी घडटा. हांव जेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना म्हजे मुखार सुद्दां अशे कांय विशय आयिल्ले आसात, पूण इतले गंभीर विशय अशे येवंक ना. एक प्रिवेंटीव एक्शन म्हणून ते कांय वेळा आमी ते थंयच्या थंय सोंपयलें, ना जाल्यार खरेंच जर अशें जाल्लें आसा जाल्यार वी वर प्रिपेर्ड टू गो फर्दर. हे पळय देशभरान जालां तें इट इज अ बॅड, म्हणजे एक मार्क सोडून गेल्ल्या सारकें दिसता. मेन म्हणजे कितें, इट इज सिंपल प्रोसेस ऑफ लॉ न्ही राजबाब. एक क्रायम कमीट जाला म्हणून एक एलिगेशन येता आनीक पुलिसांची यंत्रणा एक्चुअली नॉर्मल कोर्सान ते रिएक्ट जावपाक जाय आशिल्लें. आनी कायद्याचे बाबतीन पळोवपाक गेले जाल्यार एक कॉमन मॅना कडेन जर अशें घडलें जाल्यार आज कितें जावपाचें. केन्ना तरी ते अरेस्ट जावन मे बी ही वूड हॅव ऑर शी वूड हॅव गॉट बेल, अशांतले प्रकार आशिल्लो. बट नथींग ऑफ दॅट सॉर्ट हॅपन. आनी इतले म्हणजे विथ हूम आर यू डिलिंग विथ, म्हणजे एक देशाची शान वाडयल्ल्या लोकां कडेन, बायलां कडेन, म्हणजे गोल्ड मेडल, अंतरराष्ट्रीय मळाचेर गोल्ड मेडली जिखून आनी प्रायम मिनिस्टर तेंच्या बरोबर फोटो सेशन करून आज ते कांयच उलयना, कांयच उलयना. म्हणजे चुप्पी, कंप्लीट चुप्पी. हेका लागून हें चड जालें. पूण चड म्हत्वाचें म्हणल्यार तरी सुद्दां कांय जायनाशिल्लें. हांव थंय इन्सिडंटली आशिल्लो, आय वील टेल यू लेटर, आदल्या दिसाक. पूण जें जालें पळय तें वायट जालें. आनी जेन्ना पळय ताणें एक आपूण ह्यो मेडली गंगेन उडयता म्हणून पळय ताणें जाहीर केलें, तेन्नाच हे होम मिनिस्टर बी जागे जाले सारके करूंक लागले आनीक स्पोर्ट्स मिनिस्टर फुडें आयले. म्हाका दिसना ते जर करपाची जर हें दिवंक नाशिल्ली एक जाल्यार हें कितें तरी फुडें जातलें आशिल्लें म्हणून. सामके लोक पळयत रावले. इनफॅक्ट हो इतलो सिरियस, व्हेरी बॅड. कित्याक बीजेपीक कायदो लागना, बीजेपीच्या फुडाऱ्यांक कायदो लागना अशें ह्या देशाक ताणें कळोवन दिल्लें आसा. संदीप बाब, म्हाका दिसता वी एज अ सोसायटी हो विशय आमी घेतलो जाल्यार आय थिंक वी एज अ सोसायटी हॅव अ लाँग वे टू गो. आनी कारण हांव तुमकां सांगता का हे आतां हो इन्सिडंट आयला टू लायट मे बी एक 4-5 म्हयने जाले रेसलर्स फुडें सरल्यात आनी वेगळ्या वॉट्सॅप ग्रुप्सार ही चर्चा चालूच आसा. आनी एक पळोवंक येता वेदर इट्स ऑन वॉट्सॅप का ट्विटरार या फेसबुकार डिस्कशन्स चालूच आसात आनी people are taking sides based on political affiliations, which should not happen. Exactly. आज हो मेजर इशू आसा, इट्स एन इशू ऑफ सेक्शुअल अब्यूज. आनी जे सिंपथायझर्स रुलींग पार्टीचे आसात, दे आर ट्रायंग टू सायड विथ द परपेट्रेटर ऑफ द क्रायम, म्हणजे दे आर सायडिंग विथ द पॉवर. रुलींग पार्टीचेच न्ही, आमच्या देशान एक आतां विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू मिडिया, आमच्या देशान एक गोदी मिडिया म्हणून जाल्ली आसा. तांचो जर बिहेवियर पळयलो जाल्यार इट इज एग्रेवेटिंग द सिट्युएशन. हय, एक्झॅक्टली. म्हणून हांवें म्हणलें का वी हॅव अ लाँग वे टू गो. आनी अशी पद्दत आज जाल्ली आसा का हुएवर इज इन पॉवर, यो पीपल आर रनिंग आफ्टर दॅट पर्सन. आतां हो ब्रिज भूषण जो आसा, फाल्यां ताका तिकीट मेळना, ही वील जम्प टू सम अदर पार्टी. सो वाय आर द पीपल शोईंग देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स सच पीपल? एंड ही हॅज जम्प्ड इन द पास्ट. ही हॅज जम्प्ड इन द पास्ट. एक्झॅक्टली. मलिसा, हो इशू बायलांच्या नजरेन खूब इम्पॉर्टंट आसा. गोंयांनी बी अशे तरेचें कितें घडटा? अशे तरेचे बायलां मदीं एक भंय आसता स्पोर्ट्स पर्सना बद्दल, तांकां जेन्ना धाडटात आवय बापूय उस्केतात. कितें तुज्या मनान भावना आसात? That is a very good question because of the fact that I remember when we used to play basketball nationals,
सिच्युएशन इतली गंभीर आशिल्ली की वी हॅड टू गो बाय ट्रेन, जनरल क्लास ट्रेन. Those were the situations, even though there was so much of corruption first and foremost, that we had to take trains, and if we didn't have really good coaches back then, fortunately for a very good coach like Sir Sandeep Varlikar that we had, who really took care of all of us like his own daughters. Yes. But if he did not have coaches like that, I don't know what would have happened to people like us who were traveling to fast states like Punjab and Haryana for nationals. So if you look at the situation and you tie this with the what is happening with the Wrestling Federation of India and the wrestlers, unfortunately there has been several sexual harassment in the past with women in sports. However, that has not even come to light. It's Exactly. fortunate that it is come to light, and that there are even male sports person and other people supporting these female wrestlers, lock, stock and barrel. This is very important that they have come out in support. We need to understand that there are certain committees, there are laws that are formulated. What is the point of laws being formulated if they are not implemented? We get to know such a Wrestling Federation of India did not have an internal complaints committee formed as per POSH Act. This is a very, very important. So, what are we talking about? And only when things came into light, and that too by Commonwealth and Olympians, that's the time we got all this committee was created in a hurry. But we need to understand that the laws are there. The laws are created for a reason, not for it to be haphazardly ignored. People like Brij Bhushan, he should have resigned, and as a moral duty, he should have resigned, saying pending inquiry, because he's a president for all purposes. Exactly. Set an example. सारकें एल्विस Resign. बाब सदांच एक एलिगेशन आरोप करता ताजेर येता तशेंच हांगाय जालें. रेसलर्स इतले ते थंड कित्याक आशिल्ले काय उलयना कित्याक अशें तरेचें एलिगेशन जालें. ते कितें आसता न्ही, सी असले इन्सिडंट हांवें पयलींच सांगलां जायत आसता ते कशें नियंत्रणान दवरपाचें ते ऑफिशलांचेर आसता, फेडरेशनाचेर आसता, एसोसिएशनाचेर आसता. हांगा कितें जाल्लें आसा, रेसलर्स फुडें येवंक ना अशें कांय ना. जेन्ना एक सुद्दां रेसलर एक सुद्दां फुडें येता तेन्ना इमिजिएटली ताजेर कारवाय जावंक जाय आशिल्ली. एकट्यान म्हटलें म्हणटकीच मागीर मी टू स्टार्ट जालें. हांवूय विक्टीम जाल्ले आसा, तेंय विक्टीम जाल्ले आसा, आनी मागीर ते कलेक्टीव फोर्स एकठांय जालो. तरी सुद्दां आय जस्ट डिसएग्री वीथ मलिसा टू सम एक्सटेंट की तांकां तशें बॅकींग मेळोंकूच ना. ह्या स्पोर्ट्स पर्सनाक, ह्या एथलीटांक, रेसलरांक तशें बॅकींग मेळोंक ना. अरे फायनली दे हॅड टू कम ऑन अ धरना. कोणें सांगलां हें धरना करपाक? म्हजेर जर क्रायम कमीट जाली, कायदा देशाचो कायदो कितें म्हणटा, दॅट आय वील गो अँड लॉज अ कंप्लेंट विथ द पुलीस अँड पुलीस हॅज टू एक्ट. हांगा एक्शनूच जायना. अरे आज येदे व्हडले कमिशनर आहा, दिल्लीचो पुलीस कमिशनर, एडिशनल कमिशनर, कोण तो ठाणेदार थंयचो आसा, ते जर एक्शन घेना आनी मागीर आमकां दिसता की प्रायम मिनिस्टरान कितें उलोवंक जाय, कोण होम मिनिस्टर पडोवंक जाय, कोण स्पोर्ट्स मिनिस्टर पडोवंक जाय, हे कसले कायदे? हांगा एक क्लियर बीजेपीन सांगून दिलां देशाक की वी आर अबाव द लॉ. आमी सत्तेर आसा, वी आर अबाव द लॉ. लॉ कॉमन मॅनाक लागता, आमकां लागना. बीजेपी असं म्हणून रुलींग पार्टीन जी रुलिंगार असता न्ही ती हेच करता. हांव एक पॉयंट ऍड करूंक सोदता. एल्विस बाबान लॉ सायड सांगले का वॉट इज द प्रोसेस आफ्टर फायलिंग अ कंप्लेंट. पण इन दीस पर्टिक्युलर केस आज तुम्ही विचारले का वाय हॅव द रेसलर्स कम टू कंप्लेन सो लेट. आमी तुमी टेस्टिमनीज ऐकल्यो रेसलर्सांच्यो, जाल्यार तांचे स्टेटमेंट ते म्हणटात का ॲट दॅट टायम दे वर जस्ट रायझिंग, आणि ॲट दॅट टायम इफ वर दे टू कंप्लेन ऑफ रेसलिंग आज इट इज अ मेल डॉमिनेटेड स्पोर्ट. इट इज सीन प्रायमरली एज अ मेल स्पोर्ट. विमन रेसलर्स आर हेजिटेटिंग टू कम फॉरवर्ड. त्या टायमार वी हॅड साक्षी मलिक, वी हॅड फोगत, विनेश फोगत, हे फुडें सरले. तांचो स्टेटमेंट आसा का आमी त्या टायमार आमी वयर सरताले, त्या टायमार आमी समजा कंप्लेन दिल्ली सेक्शुअल हॅरसमेंटाची, आवर पेरंट्स वूड हॅव रिमूव्ड अस फ्रॉम द स्पोर्ट, दे वूड हॅव गॉट अस मॅरीड, रेसलिंग नाकाच म्हणटले आशिल्ले. दिस इज द प्रॅक्टिकल रियलिटी टुडे. आज कितलो कोणाक विमनांक कितले सपोर्ट मेळटा फ्रॉम दियर पेरंट्स. इन गोवा मलिसान म्हणलें का दे वर ट्रॅव्हलिंग बाय ट्रेन, बट गोवा आय वूड से इज बेटर ऑफ. येस, कंपॅरेटिव्हली गोंयान अशे इन्सिडंट्स ना. वी आर मच मोर फॉरवर्ड. इन्सिडेंट गोंयान ना अशें म्हणत, कारण आमकां सदांच संवय आहा की गोंय बरें, गोंय बुद्धिमान. Sexual harassment is a mental issue. It is we need to understand why sexual harassment happens. It's a power play.
right? And it is not true that Goans or people in Goa residing in Goa are above the law. I agree with what Sandeep has said, but in addition to it, it needs to be understood that we are not above the law. If you remember the recent incident of the swimming situation with Ganguly, it took so long. Politicians intervened, this one intervened, Digambar intervened, that one intervened. There were so many people who intervened in a situation which should have been an investigation that was conducted by the Swimming Federation. It should have been an investigation conducted by the police. Ultimately, a charge sheet has been filed by the police stating that he was guilty. So I know of incidents I've had. I'm also a lawyer, so I had incidents where Frisbee committee also, there are women who are harassed by the coaches, male coaches. It is not a fact that there are not happening. They're very much goons. It's not a fact that sexual harassment does not happen. It's just that unfortunately women hesitate to come out. Exactly. It is because also Goa is a small state. Goa is a small state. It's more difficult, correct. to go and complain. And it is still a stigma sa society. So stigma sa loose characters. She's wearing a pant. She's wearing a. This is the problem. That is the unfortunate stigma that women have in all walks of life, not only in the area of sports. Exactly. Elvis, you are a politician also. Yes. म्हाका एक सांगात, पॉलिटिशियनांनी वचून सगळ्यो खेळा संस्था काबीज केल्यात आनी सगळे हाजेर ते आतां क्रिकेट फुटबॉलांत तूं आहा, हे कितें हाजेर खरें सांगू, एक स्पोर्ट्स कोड म्हणून जो भायर सरलो, इट इज अ कंपायलेशन ऑफ सिरीज ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमकां स्टेट फेडरेशनाक एसोसिएशनाक दीत आयिल्ले आसा ते. फायनली UPA गव्हर्मेंट आसतना ताणें ते एक कंपायल केलें सगळें आनी स्पोर्ट्स कोड म्हणून लागू करपाक केलो. पण आय एम सरप्रायज, आतां गेल्ली 9 वर्सां BJP राज्य करता हांगा, तर तांचे इतली रेजिस्टन्स म्हाका जाल्यार केन्ना अशें दिसूंकूच ना की हे रेजिस्ट करतले म्हणून. सो इट गोज अक्रॉस. हांगा पॉलिटिशियन अमके पार्टीचे आनी कलर बी म्हणून कांय लागना. दीस इज अ व्हेरी डेंजरस टेंडन्सी. सी, तुमकां याद आसतली पयलीं सुप्रीम कोर्टाक मदीं पडचें पडलें वेन there were several instances of sexual harassment of women at work places. तेन्ना तो विशाखा जजमेंट म्हणून आयलो. विशाखाच्या उपरांत मागीर एक कायदो आयलो तितून, मागीर एक कडक आतां पॉक्सो कायदो आयलो. हे कायदे फक्त बुकांचेरूच दवरल्या. हे इम्प्लिमेंट करपाच्या टायमार हे कशें इम्प्लिमेंट जायना आनी कॉमन मॅनाक कशें लागू जाता, हो व्हडलो प्रश्न. कळ्ळें तुमकां? सो स्पोर्ट्सान हें जें घडटा पळय, हितूंतल्यान एकच फक्त पॉझिटिव्ह आमी काडूंक शकतात की लोकांचे दोळे आतां आज उगडले अशें म्हणपाक हरकत ना, कित्याक हे मोठे हेजेर जाल्लें आसा, अख्ख्या देशभरान जाल्लें आसा. आनीक सुप्रीम कोर्ट सारक्या कोर्टाक मदीं पडचें पडलें हातून. अरे तुमी दिल्लीक जाता म्हणून सुप्रीम कोर्ट पडलें आसतलें आनी खंयच्या कोणशाक जाल्लें जाल्यार कितें जावपाचें? म्हणजे हें सगळें खपता अशें जालें न्हू. सो टायम हॅज कम की हें खपोवपाचें ना, इट हॅज टू स्टॉप. Yes, and Delhi police, to be very frank, was not even registering the FIR. The Supreme Court had to intervene. BJP कितें म्हणटा की ना तुमी कोर्टान वचात, court will give you ultimate justice. It is not about, it is unfortunately successive governments in the center that has done that. You know, court will give you. To add to what Melissa said, you have different yardsticks for different people. Yes. Torun Tejpalacho जेन्ना incident जालो, there was no complaint filed by the victim. सुमो मोटो एक्शन घेतले सरकारान. आणि आज जेन्ना इतले wrestlers openly आयल्यात, 6 wrestlers have given testimonies, आणि you are not taking any action. There is a difference. Tarun Tejpal and the person who accused him, they were both majors. हांगा एक मायनर एक्युजेशन केल्लें आसा. जेन्ना मायनर एक्युजेशन करता, देन इमिजिएट द मशिनरी हॅज टू एक्ट ओवर ड्रायव्ह, म्हणजे इतली फास्ट चलपाक जाय. ते जायना. संदीप बाब, म्हाका एक सांग, हातून एक सिस्टम कॉलेप्स जाल्या. कितें, वॉट इज दीस? सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा ते एक्ट करना, पूण एक सिस्टम तयार जावपाक जाय आशिल्लें. सिस्टम डेफिनेटली आसपाक जाय. जेन्ना नॉट ओन्ली सेक्शुअल अब्यूज, कसली ग्रीवन्स स्पोर्ट्स पर्सनाची आसली जाल्यार त्या फेडरेशनाची, त्या असोसिएशनाची एक इंटरनल ग्रीवन्स कमिटी म्हणून आसता. सेक्शुअल अब्युजाक एक वेगळी कमिटी आसता. साईची इंटेग्रिटी युनिट म्हणून आसा, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया आसा, तांचे एक इंटेग्रिटी युनिट आसा. दे टेक कॉग्निझन, दे हॅव टू टेक कॉग्निझन्स ऑफ ऑल सच कंप्लेन्स. तशेंच आमचो जो सेक्शुअल हॅरासमेंट ऑफ वुमन ॲट वर्क प्लेस ॲक्ट जो आसा, जो 2013 आयिल्लो, दॅट इज एप्लिकेबल टू ऑल स्पोर्ट्स bodies across India. So under that act also, it is sports federation and association जे आसात, you have to form your internal committees under those
दोज एक्ट्स. पूण हांगा ते कांयच जाल्लें ना. आतां तूं भायल्या कंट्रीजान उदाहरण घे, अशे खुबशे केसीस आयिल्ले आसात जे कोच वर इनवॉल्ड. फुटबॉलान आशिल्ले, युकेन, अमेरिकेक इन्सिडंट घडल्यात, जिमनास्टिक्साक इन्सिडंट घडल्यात. दे हॅव टेकन स्विफ्ट एक्शन, इमिजिएट एक्शन घेतल्या, इन्क्वायरीज केल्यात, अँड अक्रॉस द फेडरेशन इम्प्रुवमेंट. आणि रेजिग्नेशन पेंडिंग इन्क्वायरी जाता. हांगा रेजिग्नेशन जायना बिकॉज यू आर फॉर ऑल पर्पज इट इज अ कॉग्निजेबल आणि बेलेबल ऑफेन्स दोन्ही. एक सांगू, अँड स्टील म्हाका एक मलिसा तुजे कडल्यान एक जाय आशिल्लें अशें की गोंयान भितर कशी परिस्थिती आसा. गोंयान भितर इतली सगळी स्पोर्ट्स फेडरेशन्स आसात, एसोसिएशन्स आसात, तांणी प्रत्येकान ताणें म्हणले तशें इंटरनल कमिटी स्थापन केल्यात. SAG केला. Okay, so it is commendable that SAG has taken that action. However, दुसरी फेडरेशन धाकटी फेडरेशन्स आसा पळय, तांणी definitely do not have an internal complaints committee, and this is a serious issue. म्हणजे if you why do first and foremost it becomes great difficulty because of women in general, because of their menstrual issues and stuff like that, for women to come into sports. And then when they come into sports, you need complete support, because most of them are doing it against their parents also. Parents also do not support women in sports because of the fact that. मलिसा, म्हाका आनी एक जाय तें अशें की स्कुलांनी कितें चल्लां, कारण आमच्या स्कुलांनी वेगवेगळे खेळ चलतात, वेगवेगळे तांचे टीम्स असतात, तांचो कोच आसता. सो हें कितें बाबा, हाव इट इज कंट्रोल्ड, हाव इज देर एनी सिस्टम इन अवर स्कूल्स? As of now, I am not privy of any kind of systems in place. It goes immediately to the principal, and if any action has to be taken, then it goes before the police. Nobody is interested in taking cognizance only because शाळेचें नांव पेड्यार जातलें. मागीर कितें जाता, ते टिचर्स आर क्लोज टू हेडमास्टर्स आसतात सारके. म्हणटकीर ते ऑटोमॅटीक ते भितरल्यान ती एक कळ्ळें तुका न्ही, ते प्रकरणां धापून दवरपाचें जाता. आनी भुरग्यांक जर सांगत आगो सांगनाका, तूं खेळपाक येवपानात, एक्शन जातली तुजी पालक तुका धाडून. सी, भुरगीं आपल्या आवय बापायक सुद्दां सांगनात. Sarke. And it is a fact. Today, to be very frank, amongst all my friends and sports personalities that I have, almost every second girl has been molested at some point of her life. It is a fact. It's an unfortunate fact that it has happened. It's very, very serious. And most of us do not even have a discussion. As a woman, I'm stating this to you. We've not even had discussions with each other about the fact that this has happened. Even high-profile cases तुम्ही पळयात, बॉलिवूडान फाटल्या दिसांनी मी टू कॅम्पेन जाली, आणि वेगळे जे प्रॉमिनंट विमन आसात ते सुद्धा फुडें सरले. इन्क्लुडिंग एक इंटरव्यूवान ऐश्वर्या राय बच्चन, शी सेड दॅट she was harassed by Salman Khan. That a personality like so actor like Salman Khan, who is revered by the masses, can do such things. Exactly. आणि उलोवपाक शकनात. बॉलिवूडा सारके हातूंत भितर कांय जाण कांय एलिमेंट्स इतलो कंट्रोल करतात, ताजे अगेन्स्ट उलयल्यार तुका सामकें भायर उडोवपाक. बॉलिवूडान तर हांव तुमकां सांगपाक शकता, across the society, I think, because of the fact that there is corruption in the mind to begin with, and the corruption of the mind permeates into society, ultimately into action, what they do, because they look at women as objects, lesser than. Women are not looked as secondly, equals. I think even in a marriage, marital rape zata आता कितें म्हणटा. Marine, sorry, Melissa, I also think that it has got a lot to do with India lacking a very strong criminal justice system, which can give justice to the victim in a time-bound manner. Correct. म्हणजे कोणाकूय दिसता की आय विल गेट अवे विथ इट, आनी तो ते क्रायम करपाक वता. आज एक्शन समजा बेगीन जालें, विदीन अ टायम पिरियड ऑफ 6 months जाले, आमी खुबशे कॅन्डल लायट केले, आमी डिमांड केले सरकारा कडेन. असले जेन्ना इन्सिडंट्स घडटात आमी वतात, आमी सगळे एक जातात. पूण वी आर गोंयान अशे थोडे इन्सिडंट्स जाल्यात, पूण ते इतले पब्लिकली आउट येवना. हांवें उदोळूय म्हणलें की गोंयानूय आसा, पूण टू दॅट एक्सटेंट भायल्या स्टेट्सा इतलें ना. गोंयान कल्चर इज लिटल डिफरंट. हांव ना म्हणना, गोंयानूय जाल्ल्यो आसा तसल्यो गजाली. क्रिकेट कोचाचे इन्सिडंट भायर आयिल्लो खूब वर्सां पयलीं. टेनिस एक प्लेयराचे इन्सिडंट भायर आयिल्लो. एक्शन जाली. गंगुळी ऑल्सो वॉज नॉट गोवन, पूण इट वॉज पर्टेनिंग टू स्विमींग असोसिएशन. पूण थोड्यो 4-5 केसीस अश्यो आशिल्ल्यो गोंया भितर, पूण कांयच जालें ना. हाजेर एक्शन जालें ना. सिरियस. हय, दीज वर सिरियस केसीस. पूण ज्या पद्दतीन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ गंगुळी, दुसऱ्या केसीसांचेर कांयच अशें व्हडलें एक्शन जालें ना. खंय तरी मे बी द चायल्ड एंड द फॅमिली ऑल्सो मस्ट हॅव नॉट परस्यूड दॅट केस बिकॉज ऑफ
ते म्हणटा तशें हय, because of तुजेर their- stigma. हय, stigma. Talking about negligence, if we just look at this wrestler situation, now there was a committee, I believe, that was headed by, ultimately after massive protest, but the committee was headed by MC Mary Kom. And after they submitted their report, it was submitted their report, if I'm not mistaken, in which was submitted to the sports minister on April 5th. April 5th, between April 5th, it had to be within 60 days period after submission report. They should have done something, action should have taken. Kinds actions जावंक ना. In fact, even the Delhi police were told FIR register करच्यांनी म्हणून. I mean, if a woman has to face so much of harassment, not only first and foremost, there is ample of post-traumatic distress that has been caused to the victims in this situation, and after that, then protesting there, they have been beaten up, food, water is not being provided. I mean, on one side you're providing, you're stating in the public media that tanka police ye dila munun security dila, but at the same time you're saying, making the same police to harass them, not allowing them to enter. I mean, it is a democratic process to protest if something is not being provided. Why is there such a big deal being made? सिस्टम परत आमी तेजेरच येतालो. सिस्टम कोलॅप्स जावना. सिस्टम आसा, सिस्टम जेन्ना तांकां जाय ती सस्पेंड करून दवरता थंय. तांकां बऱ्याक पडटा तेन्ना ती सिस्टम सस्पेंड, म्हणजे आतां ही सिस्टम चलची ना तात्पुरती. मागीर दुसरो कोण जर कॉमन मॅन तांकां ताचेर तांच्या विरुद्ध आशिल्लो कोण सापडलो तेन्ना ती सिस्टम एक्टिवेट जातली. हांगा कितें गरजेचें आसा पळय, पुलीस सिस्टम जे आसा, आतां पुलीस कमिशनर ऑफ दिल्ली ताका खरें म्हणजे विचारूंक जाय आशिल्लें हांगा FIR कित्याक लॉन्च जायना. इतले सुप्रीम कोर्टाने डिसिजन दिल्ले आसा की FIR जावपाकच जाय असले मॅटर. FIR registered zala Elvis Bab. FIR has been registered. Unfortunately, he is not been arrested when it is FIR केन्ना रजिस्टर जालो? Post the Supreme Court intervening. हांगा सुप्रीम कोर्ट कित्याक लागता? एक क्रायम कमीट जाली, पुलिसां कडेन गेलो मनीस, कसली क्रायम? नॉन कॉग्नायजेबल, नॉन बेलेबल ऑफेन्स. सो इट इज द बाउंडन ड्युटी ऑफ पुलीस की रजिस्टर जावपाक जाय. ताणें करूंक ना तें. सो हांव कितें म्हणटा, तुमी सिस्टम जी म्हणटा पळय, सिस्टम आसा पूण सिस्टम सस्पेंड जाल्ली आसा ह्या केसीन. आनी ती केन्ना एक्टिवेट जाली? थोडी एक्टिवेट जाली, सुप्रीम कोर्ट मदीं पडले तेन्ना FIR नोंद जालो. FIR नोंद जाल्या उपरांत कितें आसता पुलिसांची कारवाई सांगू? इन्व्हेस्टिगेशन सामकें युद्ध पातळीचेर म्हणटा ते भशेन धांवपाक जाय. तें कांय जावंक ना. मागीर तांकां ते धरणार बसचें पडलें, आनी मागीर तांकां ते पार्लमेंट मार्च करचो पडलो, आनी मागीर तांकां मार वयल्यान खावचो पडलो, विक्टिमाकच मार खावचो पडलो. म्हणून सिस्टम ही तात्पुरती सस्पेंड जाता. दुसरो एक सिस्टम 2 लेवलाची चलपा जाय. एक चल पुलिसाची लेवल, कंप्लेन जाली थंय. फेडरेशन कितें करता? फेडरेशनान अशा अध्यक्षाक ते कित्याक दवरप? फेडरेशन मारली तांची झक. फेडरेशन एक्शन घेवं ना घेवं, पूण पुलिसाची ड्युटी पळय आसा ती करपाकच जाय. फेडरेशन मागीर सेकंडरी, फेडरेशनांनी करपाक जाय, पूण पुलिसांचे काम असलो मनीस त्या फेडरेशनान उरप ही परत थंय अशे तरेचे धोके आनी आज फुडें चालू उरतले. हाजेर एक शिक्का. फेडरेशनाचें कितें जाता तुमकां सांगता. फेडरेशन इज हेडेड बाय ब्रिजभूषण. कंप्लेन इज अगेन्स्ट ब्रिजभूषण. फेडरेशन कितें करतले? कमिटी सुद्दां घालतले, हँडपिक्ड पीपल हू विल बॅक. पूण एक सांग, फेडरेशनान भितर सगळेच म्हणून ताजे ब्रिजभूषणाचेच चमचे तशेंच आसा ते आज. म्हणून managed within, internally managed, and that's the problem. तुम्ही जो मुद्दो काडिल्लो, इट कम्स बॅक टू दॅट की पॉलिटिशियन्स आणि हेवीवेट पॉलिटिशियन्स आर हँडलिंग दी अफेअर्स ऑफ दी स्पोर्टिंग फेडरेशन अँड एसोसिएशन्स. म्हणजे तांचे कडेन पॉलिटिकल पावर आसता, तो यूज करून ते मेकळे जावंक सोदता, तितूंतल्यान कितेंय करूंक शकता अशें तांकां दिसता. सो हांव म्हणटा, आय एम अगेन कमिंग टू पुलीस आर अन्सरेबल. कित्याक एक कॉमन मॅनाक जर अशें जाल्लें, पुलीस वूड हॅव एक्टेड न्हू. तरुण देशपालाची बरी केस सांगली ताणें, कितें जाल्लें तितून? बरोबर. कांय नासतना ताचेर खूब कारवाई जाली आनी कितले केस गाजली आनी मिडिया पब्लिसिटी हें तें जालें. आनी कितलेशेच म्हयने तो ताका जेलीन घालो. कितलेशेच म्हयने सामकें खरें. आणि आज ते म्हणतात का लेट द कोर्ट ऑर्डर कम म्हणून. म्हणजे यू आर फॉलोइंग वन प्रिन्सिपल फॉर वन पर्सन अँड अनदर प्रिन्सिपल फॉर अनदर पर्सन. एक्झॅक्टली. सो आतां फुडें कशें वचप? ना, आनीक एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा, तुमी सगळे मिस जाल्ले आसा. हांगा विक्टीम बायलोच जाता अशें कांय ना, हांगा विक्टीम चलयोच जाता अशें कांय ना, हांगा विक्टीम भुरगे सुद्दां जातात, चले भुरगे जातात, जावंक शकता, भुरगे जाल्ले आसा खूब फावटी. सो हे पळोवपाक गेले जाल्यार पिडोफिलिया म्हणटा पळय ती सगळ्यांकूच
पळोवपाक मेळटा. बरोबर. वी ऑल्सो हॅव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेल्स. खुबश्यो केसीस अश्यो फॉरेन कंट्रीजान आयिल्ल्यो वेर द कोच वॉज सेक्शुअली अब्युजिंग द यंग बॉयज Boys ऑल्सो also. अशें. आनी पूण बट दोज कंट्रीज हॅव एक्टेड. कोचीस वर सस्पेंडेड, कोचीस वर कन्विक्टेड, Exactly. आनी जे ऑफिशियल्स आशिल्ले दे वर कन्विक्टेड. Exactly. तुमी काडात गुगलार तुमकां सगळें मेळटली म्हायती. Okay. इंडियन हें कित्याक जायना? बरोबर. सो आमी सिस्टम कशी करू शकतात हे सगळे तर बंद द करतात. path forward is laws आसा. हय. Awareness create करूंक जाय आमकां. Correct. We have to create awareness. It should be like the moment a individual enters into any sports arena showing interest in any sports, he should or she should be told that these are your rights, these are your responsibilities. Yes. You know, very categorically showcasing where they can go to if some incident like this occurs with you, where they can go, and immediately set up internal complaints committee. There are laws. Exactly. Implement it. Exactly. Just implement it and स्कुलांनी everything कितें should करूं be येता? set. स्कुलांनी सुद्दां फाटल्या दिसांनी इन्सिडंट्स जाल्ले, वास्को जाल्ले आनी वेगवेगळ्या 2-3 जाग्यांनी असलेच टायप ऑफ इन्सिडंट्स जाल्ले. हय. स्कुलांक सुद्दां अशेच तांणी गायडलायन्स दिल्ले आसा एड्युकेशन बोर्डान का तुमी कमिटीज प्रत्येक स्कुलान फॉर्म करपाक जाय म्हणून. स्कुलांनी To some extent- देर शूड बी अ पॉलिसी विच इज झिरो टॉलरन्स म्हणटा पळय. Exactly. झिरो टॉलरन्स पॉलिसी आसपाक जाय. आनी एकदां कंप्लेन आयली काय ना की इमिजिएटली ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. Exactly. हांव म्हणटा ओके इंटरनल कमिटी आसा, बरें आहा, कायदो म्हणटा न्ही, आमी कितें म्हणटले कायद्या प्रमाणे इंटरनल कमिटी आसा, ती इंटरनल कमिटी फंक्शन जावपाक जाय. तुमकां खरें सांगू, आज गोंयचें चायल्ड कमिशन विचारलें जाल्यार कोणाक खबर तरी आसा? कोण चेअरपर्सन आसा ती कोणाक खबर तरी आसा? खरें. आज बायलांच्या कमिशनान कित्याक रिएक्शन दाखोवंक ना? आज नॅशनल कमिशन ऑफ वुमेन पळय आसा, Exactly. ताणें कित्याक रिएक्शन दाखोवंक ना? कित्याक तुमी सगळ्या ह्या संस्थांनी पॉलिटिसायज इश्यू पॉलिटिसायज करून उडयले Politicize आसा. आय जस्ट इंटरप्ट एल्वीस बाबान विचारलें आज नॅशनल विमन्स कमिशनान कित्याक हाजेर हो विशय घेवना, चायल्ड कमिशनान कित्याक घेवना. हय. हांव हाजेर एक पॉयंट फुडें वता. स्पोर्ट्स पर्सन आज कित्याक एक जावन हो विशय Exactly, घेना? exactly. आज तुमी पळयात दिस इज अगेन्स्ट रेसलिंग फेडरेशन. रेसलर्स विमन रेसलर्स ऑलिंपियन्स फुडें सरल्यात. आज आमचे टॉप प्लेयर्स आसात विमन. Exactly. तुमी नांवां घेया, मॅरी कॉम आसा, पीटी उषा आसा, Exactly. सायना आसा, सिंधू आसा, पीटी उषान दाखयलो मरे आपलो Human कलर. rights. मनिका बत्रा आसा. थंय वचून ना, तूं म्हणटा exactly. बरोबर, ह्या ह्या सगळ्यांनी ह्या मनिका सगळ्या- बत्रा आसा, दीपिका आसा, Exactly. असे वेगळे वेगळे आमचे स्टार्स जे आम्ही मानतात. Exactly. दे शुड हॅव कम आउट विथ राजा अ स्टेटमेंट. Melissa, I want your last statement on Intimidation this. झाला. I want your last ना statement. खंय तरी हांव कित्याक तुजें हो last point statement काडला, म्हाका कितें खंय तरी दिसता? एक भंय आसा. हां. Exactly. To add to Sandeep's point, खंय तरी भंय आसा, इंटिमिडेशन जाला, people are scared ती तांची grants वतली. If a sports person come out, other sports person comes out, they are afraid that all of the laurels that they have achieved for the country, with their own strength and with the support of few of their supporters, will go if they intervene, because this has become such a highly politicized matter. They have to now. हातूंत भितर आनी एक रोल आहा तो मिडिया. तूं म्हणटालो तसो. म्हाका कार्यक्रमाचो आमचो टायम सोंपला. म्हाका तुजे कडल्यान 2 सेकंदां भितर वॉट इज युअर ओपिनियन? मिडियाची रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा, मिडिया फोर्थ पिलर पळय म्हणटा न्हू, दॅट इज नॉट सीन एनीमोर एज द फोर्थ पिलर. दॅट इज बिकम एन एक्सटेंशन ऑफ द एक्झिक्युटीव ब्रांच ऑफ द गव्हर्मेंट. सो हें चेंज जावपाक जाय. मिडियान जर न्यूट्रल रावन जर खरें हें लोकां मुखार हाडलें जाल्यार खुबशे चेंजीस जावंक शकता न्ही. पयलीं एक टायम आशिल्लो राजू बाब, तुमकां खबर आसतली की कितें एक बारीक सुद्दां तुमी जर बातमी मारली ती हायलायट करून रोखडेच तेजेर एक्शन जातालें. त्या डिपार्टमेंटाक सिस्टम तयार जाल्ली. आतां कोणूच काय करिना. सिस्टम मोडपाचो आतां कोणूच काय करिना. तुमी कितले बोवाळ मारा. म्हाका दिसता गांधारी भशेन मिडियाने गोंयचो एक पॉलिटिशियन हांगा आनी चड करून रुलिंगाच्या 28 MLAंतलो एक MLA हाजेर उलोवपाक रेडी ना. हें कितें चल्लां? सामकें. थँक्यू. तुमी आमच्या ह्या कार्यावळीन आयल्यान खूब अशी म्हत्वाची तुमी मतां मांडिल्ली आसा. सामकी म्हत्वाची गजाल, दिल्लीन रेसलर्स सगळे एकठांय आयले आनी तांणी हो आवाज उठयलो की देशभर ह्या संदर्भात चर्चा सुरू जाल्या. म्हाका दिसता चडांत चड खर अशी सिस्टम तयार जावपाची गरज आसा. आनी ही सिस्टम पोलीस आनी फेडरेशन्स हांणी एकठांय जावन विशेषतः बायलां, तुवें म्हणटा तशें बायलां प्लेयरांनी आपल्याला एक देख वेगळी घालून दिवपाची गरज आसा. एक प्रेशर ग्रूप म्हाका दिसता देशांत तयार जर जालो जाल्यार तातूंतल्यान कितें तरी घडूंक शकता. म्हाका एकच कितें जालें, हांव आदल्या दिसाक तांचेर पळय कारवाई जाल्या तेच्या आदल्या दिसाक थंय पावलो. म्हाका मातशें तांचे कडेन उलोवपाक मेळ्ळें, थोडो वेळ इंटरेक्ट करपाक मेळ्ळें. आनी इतलें दूख जालें की रोखडेंच 12 वरां भितर तांचेर लाठी चार्ज आनी तांकां मार पडलो. अशें जावपाकच जाय. हार्ट म्हणजे दुखपाक लागलें. हे सिरियस इश्यू आनी म्हाका दिसता सरकारांनी वेगवेगळे जी फेडरेशन आहा तांणी तातूंत लक्ष दिवपाची गरज आहा. ह्या प्रश्नाचेर
आमी सांगले तशें फेडरेशन्स वेगवेगळे स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज विशेषतः बायलो ज्यो पळय जातून भितर जाणी खूब म्हत्वाची कामगिरी केल्या तांणी एकठांय येवन आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार पुलीस ही सिस्टम सरकारान खंयचेय सरकार येवं खंयच्याय पक्षाची सरकार आसूं एक सिस्टम घटमूट तयार जावपाची गरज आसा बायलांक आनी तुवें म्हणटा तशें अल्पवयीन भुरग्यांक न्याय मेळपाची गरज आसा आनी स्पोर्ट्स ह्या सगळ्या वायट घडणुकां पासून निकोप नदरेन स्पोर्ट्स मुखार येवचो अशी आमची सगळ्यांची अपेक्षा पळयत रावात गोमंतक TV.